साकोड्डे पंचायत वाठारांतले रेंजीचो प्रश्न सुटावो करचो हे खातीर गांवांतल्या कांय तरणाट्यांनी थळावो आमदार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकाराची भेट घेतली। आपल्या मागण्यांचे निवेदन तांणी मंत्र्याक दिले। साकोड्डे पंचायत वाठारांतले प्रश्न प्राधान्यान सोडोवपाचें उतर मंत्र्यान तांकां दिलें। फक्त मोबाईल रेंजूच न्ही तर बाकीच्या समस्यांचेर लक्ष घालचें अशें ह्या तरणाट्यांनी मंत्र्या लागीं मागलां। तशेंच उदका पायपलायन आनी उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम बेगीनच हातांत घेतले अशेंय मंत्री पावसकारान सांगलें। आयज तांबडी सुर्ला विलेजर आमचे युवा भुरगे आमचे कडेन आयिल्ले आसा आनी बरें दिसता म्हाका आमचे तांबडी सुर्लाचे युवा नेतृत्व अशें फुडें सरता गांवच्या डेव्हलपमेंटाक आनी तेंची मागणी आसा कित्याक गांवांक आयज जे ऑनलायन सगळ्याक जे एज्युकेशनचो बाकीचो वेव्हार जो आसा तो ऑनलायन आसा त्या कारणान मोबायल नेटवर्क टावर तांबडी सुर्ला जाय आनी त्या प्रमाणे आमी तेंगेलो बेगींतल्या बेगीन ही मागणी आसा पूर्ण करपाचें फुडें वतले। आनी दुसरें म्हटल्यार तेंचे रस्तो जो आसा जो सुर्ला साकून तांबडी सुर्ला साकोड्ड्या हो जो रस्तो जोड जो आसा हो वायंडींग आनी ऑटोमिक्स कार्पेट हें म्हाका दिसता नोव्हेंबराक हें काम स्टार्ट जातलें। आनी त्याच बरोबर उदकाचो जो विशय आसा मदल्या वाड्यार आमकां बाबाजी देसायान जागो दिल्लो आसा आनी मदल्या वाड्यार 1.5 MLD जवळ जवळ 4 कोटी जल जीवन मिशन ही आमची केंद्र सरकाराची स्कीम आसा। त्या स्किमींतल्यान हो प्रोजेक्ट थंय घातलेलो आसा आनी 1.5 MLD मिलियन लिटर पर डे हें मदल्या वाड्या आनी तांबडी सुर्ला ह्या एरियेक सगळ्यांत मेळटलें। जी एक्झिस्टींग पायपलायन जितली आसा त्या पायपलायनीक हें उदक सप्लाय जातलें। हें जें काम म्हाका दिसता ऑगस्टाच्या 15 तारखेक स्टार्ट जातलें आनी हें फुडल्या 6 म्हयन्या भितर म्हणजे ऑगस्टाच्या 15 तारखेक काम स्टार्ट जायत जाल्यार फेब्रुवारी म्हटल्यार हें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम कंप्लीट जातलें आनी सगळ्याक उदक वेवस्थीत सप्लाय जातलें। म्हणजे तांबडी सुर्ला तुगेले मदल्या वाड्यार वळकर्ण्या हो जो वाठार जो आसा तो कंप्लीट उदक सप्लाय जातलें। त्याच प्रमाणे तांबडी सुर्ला जे बोरवेल आसा एक्झिस्टींग बोरवेल आसा ते काही कारणा खातीर जुनी जाल्लें आसा थंय नवें प्रपोजल बोरवेल मारपाक प्रपोजल दिला। त्या प्रमाणे म्हाका दिसता समज जागो इन्स्पेक्शन जातलें सायट इन्स्पेक्शन आनी बेगींतल्या बेगीन थंय एक नवीन बोरवेल जावन थंय त्या तांबडी सुर्लाची उदकाची सोय जी आसा ती बऱ्यापैकी जातली। थंय बोरवेल आसा जुने बोरवेल 2 आसा भितर दोन्ही बोरवेल आसा। म्हणजे उदकाचो विशय रस्त्याचो विशय नेटवर्क टावराचो विशय हो विशय तरी मांडलेलो आसा आनी सुर्ला साकून तांबडी सुर्ला हांगा बुश म्हणजे झाडां रस्त्यार आयल्या ती तुगेली हांव बेगींतल्या म्हणजे बिफोर गणेश चतुर्थी सगळीं झाडां जी आसा कित्याक तो जी प्लेस आसा देवस्थान आनी हें देवस्थान आमचें नॅशनल इंटरनॅशनलाचेर फामाद आसा। करांच्या मतदारसंघा भितरले साकोड्ड्या पंचायती भितरली 4 गांवां तितून तांबडे सुर्ला करेमोळ दारगेम आनी बोरयाळ आनी तळडेम ह्या 4 गांवांनी जो खूप वर्सांनी नेटवर्काचो विशय जो प्रलंबीत आशिल्लो तेज्या खातीर आनी हेर गोष्टी खातीर आमी आदरणीय सार्वजनिक बांदकाम मंत्री श्री दीपक प्रभू पावसकर सरांकडे आयज भेट घेतली आनी ह्या भेटीचें कारण म्हणजे त्या गांवचे ह्या 4 गांवच्या प्रतिनिधी मंडळांतले सदस्य जे त्या गांवांच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व करता अशे 10 जाणांचे प्रतिनिधी मंडळ आदरणीय आमचे बांदकाम मंत्र्यांकडे मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी आपापले वेगवेगळे विशय जे आशिल्ले रस्त्याचो विशय आसूं किंवा उदकाचो विशय आसूं किंवा गांवांतल्या बेरोजगार जे युवक आसा त्या युवकांचो विशय आसूं आनी महत्वाच्या ह्या विशिष्ट कारणा खातीर नेटवर्क आनी कनेक्टिविटी ह्या विशिष्ट कारणा खातीर आदरणीय सार्वजनिक बांदकाम मंत्र्यांकडे आयिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।